बेजार झालं पुराको आम्ही एरियाची पण सिलेंडर निकाल रहे हो? वो निकल रहा है, इसको मना किया थोड़ा रुकने के लिए। तू निकाल बरे, उधर से सिलेंडर निकाल बरे। देख क्या रहा है?
सर आयज डेमोलिशन जाता प्रभावडा हांगासर कितें रिजन डेमोलिशन हे ही झोपडपट्टी टायप आसले 4 स्ट्रक्चर 5 स्ट्रक्चर आसले सो टॉयलेट आनी 4 स्ट्रक्चर जे टेम्पररी आसले फाटली मातशे फक्त लेटरायज स्टोन यूज केल्ले पण हेचे पत्र्याचे आशिल्ले आनी मँगलोर टायल्स आसले जस्ट लायक झोपडपट्टी टोटल I think 20 rooms were there. Total 20 rooms. 20 rooms and 6 toilet. So एका आमी पंचनामा केलो कंप्लेन आयले तागेर आनी रेकॉर्ड केलो ताजे कडेन कसली परमिशन नाशिल्ली आनी हांगा खूब म्हणजे गार्बेजीचो इशू आसलो मागीर तुका सिवीज प्रॉब्लेम हांगा नजरे मुखार हे हाडून दिले तेन्ना सरपंचान आनी पंचायत बॉडीन रेजोल्युशन पास केलें की हे डेमोलिश करपाक आनी त्या अनुसार आयज डेमोलिशन हे जाल्लें आसा 4 स्ट्रक्चर डेमोलिश केल्ले आसा सर टोटल ही प्रॉपर्टी कोणाची ओनर कोण सर रेमंड म्हणून त्याने कसली परमिशन घेवंक नासली ना कांयच परमिशन नासलें म्हणून डेमोलिशन आनी केन्नाचे स्ट्रक्चर हेचे बांदलेले आसले हांगासर नको हांव हेजे पयलीं केन्ना हांवें हेचें इन्स्पेक्शन केल्यार जालें एक वर्साचो काळ जालो हे सगळे संस्कार पूर्ण जाता म्हळ्यार डेमोलिशन करता म्हळ्यार एक वर्स कंप्लेनंट सायड कोण सर कंप्लेनंट आमी तेचें नांव डिस्क्लोज डिस्क्लोज सो म्हाका सांगा टोटल जे कितले लोक हांगा रावताले टोटल म्हाका दिसता 180 आनी ते धाकटे धाकटे रूम एका लोक आसताले आनी तेंची हांगा सॅनिटेशन पॉयंट ऑफ व्यू कांयच जबाबदारी त्या ओनरान घेवंक ना सॅनिटेशन पॉयंट जर पळयत जाल्यार तेंकां आनी सगळे मॅच जाल्ले आसले आनी ताका लागून हांगा ज्यो डेंग्यूच्यो केसी ज्यो कलंगुटान आसले त्यो पसरपाची चड शक्यता ताका लागून पंचायतीन तेजो ऑर्गनायज घेतलो आनी तेजें डिसिजन घेतलें अशा तरेचे आनीकय आसा पण तांकांय नोटीस केल्ली आसा काही कोर्टाच्या सबज्युडायज आसल्या कारणान ती आतां पेंडींग आसा पूण म्हाका दिसता ज्यो अशी झोपडपट्टी आहा ती पंचायत एकदम सिरियस आहा ह्या आनी कलंगुटांतल्यान ती झोपडपट्टी आहा पळय ती म्हाका दिसता पंचायत सक्षम आसा हें सगळें करपा खातीर त्या अनुशंगांतल्यान आयज जे डिसिजन जाला पंचायतीन घेतला त्या अनुसार आयज हें डेमोलिशन सर लायटीची कनेक्शनां बीन आशिल्लीं लायटीची कनेक्शन कितें आसता हेल्थ ग्रावंडाचेर जे एमर्जन्सी सर्वीस ते प्रोवायड करता ताका लायटीची कनेक्शन आशिल्ली सो इलिगल ती कोणा कडसून परमिशन मेळटा तर इलिगल जे कन्स्ट्रक्शन आसता पळय तांकां कशें मेळटा सर परमिशन ना अंडर हेल्थ एक्ट देर वॉज वन क्लॉज दॅट एवरी सिटीजन शूड गेट लायट अँड वॉटर दॅट क्लॉज वॉज देर म्हणजे आता जितले आता कन्स्ट्रक्शन हे म्हणजे स्ट्रक्चर जे आसले सगळ्यांक एकूच मिटर आसलो ते डिटेल तशें कांय पूण लायट आशिल्ली लायट आसली तांकां ओके वॉटर कनेक्शन वॉटर कनेक्शन ओके सो आनी बाकी अशा ठिकाणी आम्ही जसं तुम्ही म्हटलं की ज्या ज्या ठिकाणी खंय खंय अशे झोपडपट्टी आमच्या चडशा खबरावाड्यार पळयला गांवरावाड्यार पळयला जे झोपडपट्टी आहा तेजेर कितें एक्शन जातली ऑलरेडी नोटीस केल्ली आसा नोटीस ऑलरेडी केल्ली इन्स्पेक्शन केला शोकॉस नोटीस धाडला डेमोलिशन केला आनी ती डेमोलिशन नोटीस चॅलेंज केला खंयची खंयची कन्सर्न ऑथॉरिटीज आयज सकाळच्यान डेमोलिशनाक मामलेदार आसा BDO आसा पुलीस आसा सो जे स्क्वॉडान जे मनीस आसपा जाय जे ऑफिसर आसपा जाय ते सगळी प्रेझेंट सो प्रॉपर्टी कोणाची रेमंड म्हणून रिमंड पण ताचेर कितें गुन्हो नोंद जातलो बीन दॅट प्रॉपर्टीचेर इलिगल स्ट्रक्चर्स जे आसा ते उबारलेले आहा म्हणून ताचेर कितें एक्शन बीन घेतले वयतले ना पळय जेन्ना इलिगल आमी धाडटा तो प्रोसेस जातकीर डेमोलिशन नोटीस वता जो पर्यंत डेमोलिशन नोटीस चॅलेंज जायना तो पर्यंत आमी फ्री आसतात एक्शन घेवपाक ही डेमोलिशन नोटीस चॅलेंज जाल्लो आसा ते अपीलाक जावन सो पंचायतीन तेचेर रितसर सगळो प्रोसिजर करून एरिया सर टोटल एरिया नको वी आर कन्सर्न अबाउट ओनली द स्ट्रक्चर इलिगल स्ट्रक्चर वी आर नॉट कन्सर्न अबाउट देअर प्रॉपर्टी येस येस